म्हज्या मोगाचे न्हू 2 वर्सां आदीं 5 दिसांच्या रेतीरेक आयिल्ल्या एका कुटुंबाच्या सन्यांनी रेतीरे उपरांत ती म्हाका मेळूंक आयली. आवय बापोय आनी दोगां भुरग्यां पैकी व्हडलें चेडू आनी धाकटो चेडो ल्हानसो भुरगो. आनी म्हाका मेळूंक आयिल्ल्या वेळार ती भुरग्यांची आवय म्हणाली म्हाका, फादर ह्या म्हज्या दुवेक ह्या म्हज्या व्हडल्या भुरग्याक ताज्या बापा विशयान सांगल्यार ह्या ताज्या बापा विशयान उलयल्यार ताका राग येता. हांवें विचारलें कित्याक ताका राग येता? बापा विशयान खबर काडूंक नजो फादर. ते रडटा आनी ताका राग येता आनी ते बोब मारता, उलय नाका म्हणटा. तशी आवय ह्या भुरग्या विशयान सांगून आसतना तो बापोय हांकां सोदून म्हज्या ऑफिसा पावलो आनी हांवें विचारलें त्या बापाय लागीं, कित्याक ही तुजी धूव तुजे विशयान उलयल्यार रागार जाता, कित्याक ताका कुबाळटा म्हणून बापाय लागीं विचारतना, वय ताका दिल्लें चड जालां, ताका केल्लें चड जालां, ताका खावंक जेवंक हांव दिता, ताका बरें शिकप हांव दिता, ताका जाय तितलें करसूंक हांव दिता अशें म्हणूंक लागलो. आनी त्या दाळा तें धूव म्हणा लागलें, वय डॅडी तुवें सकट म्हाका दिलाय, खावंक दिताय, पिवंक दिताय, जेवंक दिताय, म्हाका स्कुलाक घालताय, म्हाका पॉकेट मनी दिताय, हें सगळें करताय, पूण तूं म्हजो मोग करिनाय, तूं म्हजो मोग करिनाय म्हणून बापाय मुखारच हें भुरगें रडोवन सांगूंक लागलें. हो एक दाखलो हांवें तुमच्या मुखार दवरलो. तशें आनी एक फावटी एका रेतीरेक आयिल्ली, जायतीं जाण आसली, सुमार 800 लोक आसलो त्या रेतीरेंत. आनी रेतीरेच्या निमाण्या दिसा एक 28 वर्सांचें एकलें तरणाटें चेडू वेदीचेर येवन सगळ्यां मुखार साक्ष दिवंक लागलें. आनी साक्ष दिवच्या पयलें आसलेल्या लोकां लागीं ताणें एक सवाल केलें. आसलेल्या भाव भयणी कडेन ताणें एक सवाल केलें ह्या चेडवान, 28 वर्सांच्या ह्या तरणाट्या चलयेन, एक आवय आपल्या भुरग्यांक विसरात काय? एक आवय आपल्या भुरग्यांक विसरात काय? कोणी जाप दिली ना. परत्यान ताणें म्हळें, एक आवय एका भुरग्याक विसराता की? तांकां सवाल केल्यार कोणी जाप दिना. देखून ताणें रागान म्हळें, हांव तुमचे लागीं विचारता, हांगा आसलेल्या तुमच्या लागीं हांव विचारता, एक आवय आपल्या भुरग्याक विसराता की? आनी सगळ्यांनी व्हडल्यान जाप दिली, ना विसराना. देखून हें बोब मान म्हणा लागलें, विसराता. एक आवय आपल्या भुरग्यांक विसराता. म्हज्या आवयन आमकां 4 जाणांक भयण्यांक जल्म दिवन आमची आवय आमकां विसराल्या. हांव 8 वर्सांचें भुरगें आसतना म्हजी आवय म्हाका आनी म्हज्या तेगा ल्हान भयणीक सोडून गेल्या. आमचो मोग नासतना ती सोडून गेल्या. आतां म्हाका 28 वर्सां, इतलीं वर्सां जाल्यार 20 वर्सां गेल्यार ती परगवांत बरें जोडून आसल्यार आमची तिका कांयच खबर ना, मोग ना. एक आवय आपल्या भुरग्यांक विसराता म्हणालें चेडू. आनी दाखलो दिलो. पूण हांगासर 5 दिसांच्या रेतीरेन म्हाका कळ्ळें, म्हजो देव, म्हजो रचणार, म्हाका जीव दिलो, जीव दातार, म्हजो सोडवणदार, म्हजो बुजवणदार, म्हजो काकुलदार, म्हजो मोग केल्लो म्हजो देव म्हाका विसराना. हें हांगासर म्हाका भितरल्या पेकोवन हें इन्नर हिलिंगान म्हाका हांगा देवान दाखोवन दिलें म्हणालें. हें जाल्लें घडीत. तशें म्हणटना 2 दिसां पयलें तुमी आयकलां जावंक पुरो, या टीव्हीचेर पळयलां जावंक पुरो. हांव न्यूज आयकतना कन्नडांत न्यूज पळोवन आसतना थंय खबर तांणी सांगली, एक हस्त मेल्ल्या 2 पिलांक ती कुसोवन गेल्यार तांची खाडूंक सोडिना. 2 दिसां पयलें जाल्लें घडीत. हस्तीची 2 पिलां गाद्यांत मेल्यांत. कशी मेल्यांत जावं पुरो, त्या गाद्या सोडल्या ह्या वक्तावरी खावन मेल्यांत, कितें आमी नेनाव. पूण ती हस्त तेंच्या गांवच्या लोकांक कळिल्ल्या वेळार ती 2 पिलां ते मरून पडल्यांत. गांवच्या लोकांनी बंदुकेन फार सोडले जाल्यार हस्त हालाना.
त्या पिलांक सोन्यान उकलून पळयता, दाखयतात, परत्यान दाखयता. इशिलान एकले मेला, तिशिलान एकले मेला, सोन्यान उबे रावंक तांकां नीट करून पळयता. ती मेल्यांत हालानांत. ते जाण अन्न आयले, फॉरेस्ट ऑफिसर JCB अन्न आयले व्हडले. आणि JCB हाडटाना फार केलो, फार कन त्या हस्तीक तांणी तिके पयस धांवडयलो. धांवडोवन त्या JCBन त्या पिलांक उखलता म्हणटाना आयली, धांवन आयली, गरजून आयली हस्त, आणि येवन त्या JCBक ताणें सोडयेन आठ घालून एशीन तशें लोटून सोडला. आनी लोक भियान धांवलो. कितें समजता आमकां? कितें समजता आमकां? त्या हस्तीक त्या पिलांचो कितलो मोग म्हळ्यार समजता वय मू. घरा पिलां काडल्यार कमी तिका एका पिलाक धरूंक वसा, एका पिलाक धरूंक वसा. ती कमी तुका कोडा पिता की ना? ह्या पेटान काही पिलां काडल्या जाल्यार एका पिलाक तिका काडूंक वसा, भाऊ 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 म्हणून ती आवय तुका साबोंक येता की ना? भावा बहिणीनो, कितले दाखले हांवें तुमकां दिले. एका मन जातीक आपल्या पिलांचो मोग आसा वय मू. जावन एका कोंबयेक पिलांचो, एका सुन्याक ताच्या पिलांचो, या हस्तीक तिच्या पिलांचो वय मू मोग आसा की ना? आसा की ना? तशेंच एक आवयक आपल्या भुरग्याचो मोग आसा की ना? आसा की ना? थोड्या म्हयन्या आदीं जावंक पुरो वर्स जावना, हांगास आमच्या पिळ्ळीकुळांत जाल्लें एक घडीत आवय बापायनी घरच्यांनी तांकां खाजार जावंक सोडिनातल्या वेळार मोग केल्ली चलो आनी चली. घरांत धांवतात आनी ते पिळ्ळीकुळांत वचून उठतात उदकांत. दोगांय तांच्या मोगा खातीर जीव दितात. पूण तुमी जाणात, तुमी वाचलां तर आयकलां तर दोगांय उठलीं जीवघात करूंक. ते मेलें, तो उरलो. असली सभा सन्निवेशां भावा भयणीन हांव तुमचे मुखार दवरता. एक न्ही 1000 दाखले हांव तुमचे मुखार दवरता. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना कितें आशेता सांगा? मोग आशेता न्ही. ताणें म्हजो मोग करीत जाय, हाणें म्हजो मोग करीत जाय, ताणी म्हजो मोग करीत जाय न्ही. आज कोण जाय की तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करता म्हणलें सत हांव तुमचे मुखार दवरता. आमी जायते पटी तुमकां सांगलां. 5 दिसांच्या रेत्रेक आयल्या वेळार मनशाचें जिवीत एक पॉयन म्हणून, आनी हर एका मनशाचें जिवीत ताच्या आवयच्या गर्भांत सुरू जाता. आनी त्या आवयक त्या गर्भांत असल्या भुरग्या संगी संबंध गुंडाळसो लागशिलो संबंध केवल 9 म्हयने. थोड्यांक 7 म्हयने जावंकी पुरो, थोड्यांक 5 म्हयन्यांनी भायर काडलें आसा. पूण आवयक त्या भुरग्या कडेन, त्या गर्भांत असल्या भुरग्या सवय लागशिलो संबंध आवयक मात्र त्या वेळार. 9 म्हयन्या उपरांत जेन्ना ती आवय त्या भुरग्याक जल्म दिता, त्या भुरग्याक आवय संगी बापायचो मोग मेळटा. त्या भुरग्याच्या व्हडल्या भावा भयणीचो, ह्या सैऱ्यान दैराचो मोग मेळटा. आनी कितलो तेंप? 9 वर्सां म्हणयत. 9 वर्सां बाळा, बंगारा, बाबा, बाये, पुता, पुतला, किट्टू, पुट्टू, चिक्की. कितें बरें मोवाळ्याचें उतार न्ही आयकोंक मेळटा सकाळांत न्ही. मुन्ना, बाये, बाबुला, पुतला, कितले मोगान आपयता न्ही. 9 वर्सां आवयचो मोग, बापायचो मोग, भावाचो मोग, भयणीचो मोग आनी सैरांदाराचो मोग. 9 वर्सां उपरांत तो या ते इस्काला गेल्या उपरांत आवयक चड, या बापायक चड, भावांक चड, या भयणीक चड, आनी खंयच्या शेजारच्यांक ह्या इश्टांक सैऱ्यान दैऱ्यांक कोणी चड वळखाना लेखाना. ताका मोग उपजाला थंय म्हजी इश्टीन, म्हजो इश्ट, म्हजो फ्रेंड, म्हजे फ्रेंड. कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलें आसा, फादर म्हाका ताका 33 काल वचूंक जाय. कित्याक? कित्याक? बरें इस्काल गे न्हय, म्हजो फ्रेंड त्या इस्कालांत आसा, म्हजे फ्रेंड त्या इस्कालांत आसा. मागीर PUCक ना, फ्रेंड येता थंयच येता. कॉलेजीक म्हजे फ्रेंड खंय येता थंयच येता. कॉलेजांत कामाक येता ना, म्हजे फ्रेंड खंय काम करूंक येता थंय बुतीवर येता.
तुझ्या फ्रेंडा काजार जाता ना, तुझ्या फ्रेंडा काजार जाता ताजो गोवा आयलो, तूं ताजें सांगता येता पुराय सोमता भावा बहिणीनो. देखून आवय संगी 9 महिने, आवय बापाय कुटुंबा संगी 9 वर्सां, इश्टीने सांगता आनी 9 वर्सां म्हणटाना 18 जातात. 18 जाताना ती निशिलान पळोवन कोणाकी घरी घालतात, शिरकातात. शिरकाल्या उपरांत आवय ना, बापय ना, बावय ना, बहिणी ना, सैरी नात, शेजारची नात, देवी ना आनी कोणी ना. निंगी म्हाका तुका हांव तें केदोळ पर्यंत तुमचो उलाय गुट्टू कळटा पर्यंत निंगी. तूं कसलो, तूं कसले म्हण कळटा पर्यंत निंगी. ओ सदांचें जालें, पळयल्लें, आयकल्लें, तूं ह्या कास्ताचो गी, तूं त्या कास्ताचें गी म्हणून मागीर एकामेका सुरू जाता निंगी. आनी खंय सगळ्या लोकांच्या दोळ्यांक माती घालच्या खातीर सगळ्या मुखार आमी मोगान आसाव. घरा येताना सुरू जाता निंगी. मागीर लढाई झगडीं सुरू जातात निंगी. ते केदोळ पर्यंत भाव बहिणीने कदाळ मोगान आसल्यार केदोळ पर्यंत एकलो या दादलो सरता पर्यंत, या बायल सरता पर्यंत मागीर एक सुरू निंगी. देखून सदां काळ हर एक घडी म्हणल्यार बरी तुजो आनी म्हजो आमचो हर एकल्याचो मोग करता एकलोच तो जावन आसा. हांव आसा म्हणलो देव. हांव आसा म्हणलो देव मात्र तुजे संगी, म्हजे संगी, मनीस जाल्यार हर एकल्या संगी जीव कोणाक ताणें दिला तांचे संगी तो आसा. आनी ताजो मोग सदां काळ बाळटा म्हणलें हें आज हांव तुमकां दाखोवन दिता. कित्याक देव जावन आसा मोग. कोण देवाक वळखता भाव भयणीनो तो मोगांत जियेता म्हणलो संदेश आज आमी समजून घेवया. देखून देवाचो मोग तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाल्यार पयलें आमी समजत जाय देवान तुका आनी म्हाका हांगा असल्या हर एकल्याक ताज्या सारक्याचो जावन ताज्या स्वरुपाचो जावन रचला. हें पयलें समजून घेया. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथात 1 वचवर 20 आनी 26 वळ. उत्पत्ती ग्रंथ 1 वचवर 20 आनी 26 वळ. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 and verse 26. देवान तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक, क्रिस्तावांक, हिंदवांक, मुसलमानांक, दादल्यांक, स्त्रियांक, गरीबांक, ग्रेस्तांक, गोऱ्यांक, सावळ्यांक, हिंदुस्थानांक आनी काही वर्गवंत असल्यांक सगळ्यांक मनीस जाल्यार हर एकल्याक देवान आपल्या सरक्याचो आनी आपल्या सुरपाचो जावन रचला म्हणलें समजून घे. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो, देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो, आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. पळया हें उतर तुमच्या मतीन कोसोवन दी. देवान म्हळे आमच्याच सारक्याचो आणि आमच्याच स्वरूपाचो मनशाक आमी रचूया. आता इतलें समजल्या उपरांत देवान तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक ताच्या सारक्याचो आनी सुरपाचो रचला म्हणटाना हांवें आनी तुवें आमी विचारूंक जाय देवाचें सारकें कितें, देवाचें स्वरूप कितें. हें जायत्यांक कळीत ना. कित्याक कोणाक तें कळीत जालां आनी हें कळीत करूंक ना, उगडापें करूंक ना. तरी देवान तुका आनी म्हाका ताच्या सारक्याचो आनी सुरपाचो रचला. तर देवाचें एक सारकें कितें म्हणल्यार आमकां देवाचें उतर सांगता जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4:8. 1 John chapter 4 verse 8. जुवांचें पयलें पत्र 4:8. देवाचें सारकें कितें म्हणल्यार आमी समजून घेया. 1 John chapter 4 verse 8. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. भाव भयणीन तूं आनी हांव संवसारांत हर एकले मोगाक सोदून येतात. खंय मोग मेळटा गी म्हणून आनी खंयसर मेळना थंयसर सोदून वता न्ही. हो ती मोगार पडल्यांत, ती मोगान जियेतात. तांचो मोग कितें अबा न्ही. आमी थोडे फावटी मोसर पावता. थोड्या काजारी जोड्यांचो, थोड्या कुटुंबादारांचो, थोड्या भाव भयणीचो, थोड्या घोव बायलांचो, थोड्या भयण्यांचो मोग पळयतना थोड्यांक मोसत जाता न्ही. पूण जर तर भाव भयणीनो मोग म्हणल्यार देवाक तूं आनी हांव आमी नेनाव, आमी स्विकार करूं ना तर आमी कोणूच नीज खरो मोग आमी जोडूंक या अनुभव करूंक या दुसऱ्यांक दाखोवंक शकना. कित्याक परत्यान वाच कितें म्हणटा देवाचें उतर. पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना. मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. भाव भयणीन देखून खरो मोग, नीज मोग, शाश्वत मोग तुका आनी म्हाका मेळटा केवल मोग म्हणल्यार देवांतय.
मोग म्हणल्यार देवा थंय मोगा खातीर जायत्यांनी जीव दिला न्ही वय की न्ही मोगा खातीर जायत्यांनी जीव दिला वय की न्ही चेड्याच्या मोगा खातीर चेडवान वीख पियेल्लें आसा की ना चेडो मेलो म्हणून चेडवान गळपास घेतलो आसा की ना तें पळय तुमकां समजता वय की त्या मोगाक एका इश्टा खातीर आनी एका इश्टांनी जीव दिल्लो आसा वय मू पूण एक सारया तुवें तुज्या इश्टाक जीव दिलाय पूण आनी कोणाचो इश्ट मरता आसा जाल्यार तूं जीव दिताय सांगा तुवें मोग केल्ल्या व्यक्ती खातीर तूं मरूंक तयार आसाय पूण तुजो मोग करिनातल्या पूण ती दोगां मोग करनासात आनी एका व्यक्तीक तूं आनी हांव आमी जीव दिताय पूण जेजू कितें म्हणटा खरो मोग देवाचो मोग आपणायिल्लेली खंडीत जावन देवाच्या मोगान भरलेली खंडीत जावन हेरां खातीर जीव दितात आसा सबार संत संतीनी आसात मॅक्सिमिलियन कॉल्बे देवाच्या मोगान भरलेलो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे ताका कैद जावन वेल्ल्या वेळार आनी एका कैद्याची पळय ताका खरी खबर कळटना ताका बायल आसा ताका भुरगीं आसात म्हणून मॅक्सिमिलियन कॉल्बेक कळिल्ल्या वेळार तो मुखार येता त्या भावा खातीर मरोंक कित्याक म्हाका बायल भुरगीं ना म्हाका कुटाम ना पूण ताका एक बायल आसा भुरगीं आसा कुटाम आसा म्हणून ताणें वचून ताजो जागो घेवन जीव दिल्लो आसा तरी तो इश्ट कोण आका कित्याक मॅक्सिमिलियन कॉल्बेन ताका ताजे खातीर आपणाचो जीव दिलो कित्याक मॅक्सिमिलियन कॉल्बे भाग्यवंत संत देवाच्या मोगान भरलेलो देखून भावा भयणी आसूं जे म्हणजे आमचे हर एकले देवाचे सारकें जावन असो मोग आसा जाल्यार आमी देवाक मोगा रुपार स्विकार केला मोगा रुपार आमी आपणायला तर त्या मोगांत आमी आसा तर भावा भयणीनो खंयसर देव आसा थंयसर मोग आसा आमी काल आमच्या विनवणेच्या मागण्याक 5:30 जाण आसले आमी आनी काल मिसाच्या ल्हानशा शिकवण्या वेळार हांवें सांगलें आमच्या घरांत मोग ना म्हणल्यार अर्थ आमच्या घरांत देव ना हांगासर तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत जर तर हेरांतय भावांतय भयणीतय म्हज्या पेलातय मोग ना ताजो अर्थ तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत देव ना ह्या देवाक जागो ना जर तर आमच्या वाड्यांत आमच्या परिसरांत शांती ना समाधान ना हाजो अर्थ आमचे थंय मोग ना तशें म्हणटाना काल मागण्याक विनवणेच्या मागण्याक आयिल्ल्या भावा भयणी पैकी एकलो पयसल्या गांवांतून आयिल्लो एकलो भाव आनी ताका म्हाका मेळोंक जाय आसलें मस्त पयसतावन 100 किलोमीटर पयसतावन तो आयला काल आनी तो काल उलयतालो ना फादर म्हाका एक घडी रागार रावंक नाका जायना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी तो मोग दाखयचे फादर म्हज्या भावाक हांवें दाखयचे म्हज्या भयणीक हांवें दाखयचे म्हज्या भुरग्यांक हांवें दाखयचे म्हज्या बायलेक हांवें दाखयचे आज मोग आसो शर्माओ ताणें दिल्लो जाल्यार तुमकां सारकें समजाते तो म्हणटा म्हाका म्हज्या भावा भयणीचो हुस्को आसा तांणी कितें म्हळ्यार ना म्हाका मोगान जिवंक जाय तांणी म्हाका दुख्ख आयल्यार म्हाका मोग दाखोवंक जाय हांवें चूक करिनातल्यार केल्या म्हूण सांगल्यार ना म्हजो मोग खरो मोग निस्वार्थ मोग आनी त्याग असो मोग म्हणून म्हाका दाखोवंक जाय म्हणालो तो भाऊ पळया न्ही हाजो अर्थ कितें ताजे थंय त्या भावा थंय मोग म्हणलो देव बिडार करतना तो हेरांक मोग दाखोवंक शकता हेरांकी मोगांत जिवंक तो आशेता हेरांनी तो मोग आपणाय जाय हेरांच्या घरांती तो मोग आसा जाय हेरांच्या काळजांती तो मोग भरा जाय हेरांच्या जिवितांती त्या मोगाच्या अनुभोगावरी सगळ्यां संगी तो संबंध आसा जायचे म्हूण तो आशेता कित्याक देव म्हळ्यार मोग आनी त्या सारके आसो आनी सुरपाय आसो देवान तुका आनी म्हाका आमकार आसला जर तर आमी मनीस जावन तो मोग कितें म्हणल्यार समजना तो मोग कितें म्हणल्यार आपणायना आनी तो मोग कितें म्हणल्यार आमकां ताजो अनुभव जावना तर भाव भयणीन आमी एकामेकाचो मोग करूंक जायना थोड्यांनी म्हणचे आसा तुवें आमी एकामेकाचो मोग केल्यार देवाचो मोग केल्ल्या बरी हांव तुमकां बरोवन दिता कोणाक मोग म्हणल्यार देवाचो अनुभव जावना तो पेल्याचो मोग करूंक शकना कितलेंय सांगा तुमी आनी केल्यार चड काळ तो उराना तसलो मोग उराना हांवें तुमकां हाजे पयल्यान जायते दाखले दिल्यात एक भाव म्हजे सचिन म्हणालो फादर ह्या म्हज्या मोगाच्या इश्टाक ल्हानतावन चड्डी दोस्त म्हणटा न्ही चड्डी दोस्त
ल्हान तावन आमी मोगाचे इश्ट. तो क्रिस्तांव न्ही, तो अनेक धर्माचो, पूण आमी बाबावां बरी जियेल्या. एकाच वाटल्यांत आमी खावन पिवन जेवन जियेल्या म्हणालो. आनी त्या म्हज्या इश्टा खातीर हांव कितेंय करूंक तयार फादर. म्हज्या भावाक तरी दिना, भयणीक तरी दिना, बापायक तरी दिना, आवयक तरी दिना, पूण त्या म्हज्या इश्टाक हांव कितें तरी दिवंक, कितें तरी करूंक हांव तयार फादर. त्यात मोगान म्हज्या इश्टाक, मोगाच्या इश्टाक जल्मा तावन ल्हान प्रायर्तावन येदोळ पर्यंत, म्हज्या तरणाटपणा पर्यंत म्हज्या सांगात आसल्या म्हज्या इश्टाक मोगान तो बिझनेस घालता म्हणल्याक हांवें ताका दिले फादर. कितले? 6 लाख हांवें रीण काडून दुसऱ्या कडेन इसान दिले फादर. आनी ताका बरें मागलें फादर. बरें बिझनेस घाल भावा, तूं बिझनेसांत वयर येजय, तुवें जोड येजय, तुवें ग्रेस जायजय, आनी हो आमचो मोग आनी वाडा जाय, चडा जाय म्हणून दिले फादर. 3 वर्सां उपरांत हांव कश्टार पडटाना त्यात म्हज्या इश्टा लागीं विचारले, बाबा तुवें बिझनेसांत घाल्ले इल्ले तरी म्हाका पाटीं दी, म्हाका आतां रीण फारीक करूंक आसा म्हणटाना तो ताजो इश्ट म्हणटा की खंय दिल्याय, केदाळा दिल्याय, कोणाक दिल्याय, खंय गेलो मोग, खंय गेलो मोग. तातूंत कावन्सिलिंगान काल सांगताना हांवें सांगलें, हो मोग आसा पळय तो अपुट्टू अपरिमीत मोग न्ही, खरो मोग न्ही, तो स्वार्थी मोग. देखून भावा भयणीनो नीज मोग, खरो मोग खाली देवा तावन येता. कित्याक देव जावन आसा मोग. आमी परत्यान वाचता जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वोळ 16. 1 John chapter 4 verse 16. जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 4 वोळ 16 कितें म्हणटा ऐका. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांची येता तो देवा थंयची येता. कोणे तो मोग आपणायला, दैविक मोग आपणायला, तो मात्र मोगान जियोंक शकता. भाव बहिणीनो, देव म्हळ्यार मोग. कोणाक देवाची खरी वळख जाल्या, देवाक कोणे आपणायला, देवाक कोणे निजायकी सत मानला, तो मनीस निजायकी तो मोग हर एकल्यात दाखोवंक शकता. हर एकल्यात एकाच रितीन आकायिल्लो सट ताकायिल्लो म्हणून न्ही. आनी जेन्ना म्हाका ह्या मोगाचो अनुभव जालो सुमार 16 वर्सां पयलें, त्या दिसतान म्हाका हांवें सांगचें म्हाका फ्रेंड्स नात. तुम्ही म्हणून पुरो म्हाका फ्रेंड्स नात. कितें म्हणटात फादर, तुम्ही देवाचो मोग अनुभव केल्ल्या उपरांत तुमकां फ्रेंड्स नात, इश्ट नात म्हणटात. वयनी जाय कितें सांगता, म्हाका फ्रेंड्स नात, इश्ट नात. अरे कसलो मोग आपणायला तुमी. जेन्ना म्हाका खऱ्या निजा देवाचो मोग म्हणल्यार देवाचो अनुभव जाला, त्या दिसतावन त्या घडयेतावन म्हाका भाव भयणीनो हर एक मनीस, क्रिस्तांव धरलो, हिंदू धरलो, मुस्लीम धरलो, दुबळो धरलो, ग्रेस्त धरलो, दादलो धरलो, स्त्री धरलो आनी शिकलो, ह्या शिकणांतलो कोणी तो जावं दी, मंथनाच्या कुटुंबांतलो जावं दी आनी संतानाच्या कुटुंबांतलो जावं दी, हर एकलो दादलो म्हजो भाव, हर एकली स्त्री म्हजी भयण. देखून आकायिल्लो सट ताकायिल्लो म्हणून ना, सगळ्यांक एकच. कित्याक देवाचो मोग तो जावन आसा भावा भयणीनो. थोडे पडी चिंतूंक पुरो, अरे इसको दिया तो चप्पर फाड़ के दिया है भगवान ने. हाका दिला म्हळ्यार मोळा पोट न्हू तुटोवन दिला न्ही, हाज्या माथ्यार घाला, हाज्या काळजान भरला, हाज्या कुटुंबाक दिला म्हणून आमी थोडे पटी देवाचेर शीन उसारलेली आसा न्ही. आसा की ना. हो देवान ताजो चड मोग केला, देखून ताका चड बरें केला. देवान हाका उणो मोग केला, देखून हाका कस दिल्यात म्हणटा न्ही. ना, देव हर एक क्लासो एकाच रितीन मोग करता, पूण तो मोग आपणावंक, तो मोग आमी अनुभव करूंक आमी आमकां देवाक दिवना, आमी तो मोग आपणावंक ना. देखून परच्या दिसा ब्रेस्तारा दिसा सकाळीं 6:30 वरार आमी भायर सरल्या, सांजे 6:30 वरार फाटीं पावल्या आनी पयस गेल्या. पडकोन, कुंदापूर, पियूस नगर, ब्रह्मावर आनी पेरंपाळी तिशीन पावल्या. आनी सुमार 10 घरांक भेट दिवन तांच्या सांगाता मेळोन मागोवन, तांच्या घर सांगात मागोवन येतना एका कुटुंबाक हांवें भेट दिली. आनी त्या कुटुंबांत भाव भयणी एक भयण, तिका एक कुसूत पॅरलायज जाल्या. आनी त्या भयणी खातीर हांव मागोवंक गेलो. आमी सगळे मेळोन मागल्या. म्हळ्यार कुटुंबाचे सांगता, आवय सांगता, बापाय सांगता, कुटुंबाचे शेजारचे आयिल्ले, म्हजे सांगता आयिल्ले भाव आसले 2-3 जण. आमी सांगता मेळोन मागतना बरें सुमार वेळ 1 अर्द वर मागोवन सगळ्यांक आमी भायर धाडले.
कित्याक म्हाका एक संदेश दिवंक आसलो त्या भयणीक. आनी हांव एक बापायक आनी हांकां म्हणजे सांगता आसल्या सकाळीं तुमी भायर वसा, म्हाका ताजे कडेन उलोवंक जाय म्हळें. तशें उलोवन हांवें ताका म्हळें बहिणी नांव काड म्हळें. हो संदेश तुवें स्विकार करूंक आसा. आतां तुज्या ह्या ल्हान प्रायर तुका दोगां नेण्टी भुरगीं आसतनास तुजो घोव तुमच्या कुटुंबाच्या पोसपा खातीर भायर वचून काम करनासतना हे अनवर कित्याक आयले? ह्या प्रायर ह्या तरणाट्या प्रायर म्हाका ही शेळीची पिडा कित्याक आयली? जावं बरो तुज्या मोतींत आसा एक सवाल. पण जेजू म्हाका सांगता तुका सांग म्हणून आज तूं सोंसणीकायेन तें स्विकार करता आसतना एक कश्ट आयिल्ल्या की देवाक अर्गां दिता आसतना तुजे सरशी आयिल्ल्यांक तूं धैर्य दिता आसतना देव तुजे मुखांतर ताजो मोग हेरांक दाखयता. तेन्ना ते भयण म्हणाले फादर हेंच म्हज्या मोतींत देवानी घालां. देखून म्हज्या आवय कडेन हांवें जायते फावटी सांगलें माय म्हाका ही पिडा आयली म्हणून माय म्हाका देवान हांतुळणार घाला म्हणून देवाचें शीन करिनाका, राग करिनाका. कित्याक देव ताच्या वर्त्या मोगान आज ह्या पिडे वरवीं म्हज्या मुखांतर जायत्या भावा भयणीक म्हजे सरशी येवं करता. म्हाका पळोवन बिरमोतीची, म्हाका पळोवन मोगाची, म्हाका पळोवन एका मनशापणाची जिणी कितें म्हणलें दाखोवन दिता. देखून माय तूं देवाचें राग करनाका, माय तूं देवाचें शीन करनाका म्हणून म्हज्या मम्मीक हांवें सांगलां फादर म्हणाली ती भयण. आता सांगा देवान ती पिडा धाडन त्या भयणीचो मोग करूना म्हणटात गी. ती सोय केला आनी तिका ती सोंसणीकाय दिवन तिका ती पिडा दिवन ती पिडा आपणे स्विकार करून तिजे मुखांतर आज कितल्या जाणांक बुजोवणेची उतरां, धैर्य दिवची उतरां, जिवीत दिवची उतरां देवान आयकाशी केल्या. देखून भाव भयणीनो तुजेर म्हजेर आमचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी चिंतून देवान धाडल्यात ना, देव धाडिना. पण त्या कश्टांत जर तर तूं तुजो मोग म्हणलो देव तुजे ते आसा जाल्यार तूं देवाक सुकोवणी पुरपुरनाय, सुकोवणी शीन उलयनाय, सुकोवणी देवाचेर राग करिनाय. हांव सांगता म्हजेर इतल्या कांत आयल्यार हांवें सुकोवणी ह्या घडये पर्यंत कित्याक म्हणलें सवाल जेजू मुखार दवरना, कित्याक म्हणलें सवाल देवा मुखार दवरना, कित्याक जालें, कित्याक जावंक सोडलें म्हणलें एक चिंताप सयत येदोळ पर्यंत मती काडूना. कित्याक हांव जाणा मोग म्हणलो देव तुका सांडिना, मोग म्हणलो देव तुका सोडिना, मोग म्हणलो देव तुका खेदेकच नाश करिना. आनी हांव जाणा या मोगाचो एक संदेश घेवन, या मोगाची एक निशाणी घेवन, या मोगाक एक रुजवात जावन आमी देवाचें उतार दिता आसतना देवसाराक तडवंक जायना, देवसाराक तडवंक जायना. दोगां भाव भयणी मोगान आशिल्लें हेरांक पळोवंक जाता गी? सांगा. एक कुटुंबान मोग आसा, मैपास आसा, शांती समाधान सक्कट सांगता म्हणून हांसून कळोवन आसात शेजारच्यांक संतोष गी. पोच्या दिसा अनेका घरा गेलो, मागणें जालें, तांणी अनेक गांवची ती जागो आनी नवें घर बांदलां आनी सुमार 2 वर्सां जावन तो आशेतालो की आमी हे जाय तांच्या सांगता मेळोवन मागास जाय आनी तांच्या जाग्यार त्या घरांत देवाचो आशिर्वाद तांकां जोड दी जाय म्हणून सुमार 2 वर्सां जावन तो म्हाका मेळिल्लो 2000 इसवेंत, म्हळ्यार 10 वर्सां पयलें. पूण 2 वर्सां जावन घर बांदूंक सुरू केल्ल्या घडयेंत हांव ताच्या मतींत आसलें. आनी 2 वर्सां उपरांत पोर ब्रेस्तार म्हाका अवकाश मेळ्ळो. मेळ्ळ्या उपरांत आमचें मागणें जालें, सुमार अर्द घंटो मागणें जावं सगळें घरा भोंवतणी जागो पोर आशिर्वादीत केल्ल्या उपरांत ओ भाव म्हजे कडेन सरता फादर मागतना ह्या घर बेंजार करतना ह्या जागो आशिर्वादीत करतना कितें ह्या जाग्यार जावं दी, ह्या घरान जावं दी, कितेंय आमकां दोश्चें, कितें आमकां आर्डर उरलें आसा गी फादर म्हणाल. पूण तें घर बेजमेंत करतना तो जागो हांव बेंजार करतना देवान म्हाका दिल्लो संदेश एक आसलो. आनी ताका सांगलें उक्त्यान तुज्या घरा भितर जावं दी, तुज्या जाग्यार जावं दी, तुका खंयचेंच वायट या खंयचीच सकत आड रावना. कित्याक तूं तुज्या बैले सांगता, दोगां भुरग्यांक सांगता, कुटुंबा सांगता आनी ताच्या आनी तुज्या कुटुंबाच्या सरसान्यां सांगता तूं बऱ्यान आसाय, तूं जाणाय. पूण तुज्या घरा भायर जावन एक मोसराळी दिश्ट, तुज्या घराच्या दोऱ्या भायर जावन एक मोसराळी दिश्ट तुमचेर आसा. पूण तुमी भिवचें नाका. तो म्हणालो हें नीज फादर, हें खरें फादर.
कित्याक आमी बरे जाल्यार आमी सांगात आसल्यार आमी मोगान जियेल्यार हेरांक पळोवंक जायना फादर. कोणा पळोवंक जायना, कोणा पळोवंक जायना, देवसाराक मात्र तें पळोवंक जायना भावां भयणींनो. पण तशें ताका पळोवंक जायना. हेरांक मोसर जाता, हेरांक कुचिल्यो जातात, हेरांक सगळे हेरांचे बरेपण पळयतना कुर्जुता म्हणून तकले तावन पांयां तळा म्हणसर आमी आमचें बरेपण सांगचेंगी केदीं कसो न्ही. त्या मोगांत आमी थीर रावच जाय, त्या मोगाक आमी रुजवात जावन रावच जाय. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका ताज्या सरक्यासोनी सुरपासो जावन रचला. ताजे सरक्यानी स्वरूपाय तुझे ते म्हजे ते आसा तर आमी खंयच्याकच भियोवची गरज ना भाव भयणीनो. कित्याक कशें देव बदलाना. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत 1:17 वळ, जेम्स चॅप्टर 1:17. देव ताजे सरकें कितें म्हणलें कळ्ळें गी, ते कळल्यार तुम्ही समजा जाय, आमी समजा जाय, तो बदलाना म्हणटा देवाचें उतर. हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान, दान वर्तें दान जावन आसा मोग. ताजे वर्तें दान दुसरें खंयचेंच ना. हर एक दान आणि हर एक संपूर्ण देणे, हर एक संपूर्ण परिपूर्ण देणे सर्गीत हावन येता. सर्गीत हावन येता. तरी मोग म्हणलें देणे, नीज मोग, कोरो मोग, निस्वार्थ मोग, शाश्वत मोग, त्यागसो मोग, अपरिमित मोग सर्गीत हावन येता. ते कितें जावन आसा, संपूर्ण देणे सर्गीत हावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापात हावन ते सगळ्या उजवाडाचे मूळ जावन असलेल्या बापात हावन ते येता. आणि त्या बापातही बदलावण ना. मोग म्हणल्यार देवातही बदलावण ना. बदलावणेची सावळी लेगून ना. देखून देवाच्या मोगाविशयन भावा दुबाव नका, देवाच्या मोगाविशयन भयणी दुबाव नका. मोग म्हणल्यार देवातही संपूर्ण काय आसा, बदलावण ना. देखून तुवें आनी हांवें तोच मोग आपणायला तर, तेच स्वरूप तेच सारकें आमी आपणायला तर आज मात्रणी तो मोग सदां खाळ. तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते उरास जाय, बाळास जाय. देखून परतून आमी वाचता मालाकीच्या बुकान 3:6. मालाकी चॅप्टर 3:6. मोग म्हणल्यार देवातय बदलावण ना. देवाच्या मोगांत उणेपण ना. देवाच्या मोगांत काल चड आज उणे, फाल्यां आनिल्ली भरती म्हणली ना. तो संपूर्ण मोग. ऐका, हांव सर्वेस्पोर बदलाना. हांव सर्वेस्पोर. मोग म्हणलो देव बदलाना. देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. मोग म्हणलो देव बदलाना. देखूनच आमी म्हणटाव न्ही गे, ते कंतार आमी म्हणटाना, तुम्ही सबारपटी आयकला, क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो, विसरोंक कोणाक जाय तो मीत मिनातलो क्रिस्ताचो मोग तो. कावनेन तावोन कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केल्लो, मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिल्लो, क्रिस्ताचो मोग तो. कावनेन तावोन कुर्सा पर्यंत सगळ्या मनशाक वळाक एकच मोग तो, बदलूंक ना. 2000 वर्सां पयले ताणें तेदाच्या लोकांक सट दिल्लो, आतां 2000 वर्सां उपरांत दिल्लो उणो जाला आमी चिंती नाकात, उणो जावना. देखून त्या मोगाचो बायलो गुर्तू, त्या मोगाची निशाणी कितें जावन आसा त्याच कंतरांत आमी आयकता, सोमी कितलो उदार, काकोळतेचे भांडार, सर्वांक दिता आदार, बोगसोंक सदां स्थायार, रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सार, आमचे पासो दीस रात मागता तो सरगार, क्रिस्ताचो मोग तो. मोग म्हणलो देव तुजेर म्हजेर हर एकल्याचेर एकाच रितीन आपणाचो मोग दाखयता म्हणटा देवाचें उतर. माथेवाच्या एवांजेलांत 5:40-3. मॅथ्यू चॅप्टर 5:43-46 कितें बरयलां हेगडी आयका. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां मात्र न्ही, आमी पातयेले हांव, आमी करताय तेच कितें तें आयका. तुज्या पेल्याचो मोग कर. पेल्याचो मोग कर.
आणि तुझ्या दुस्मनाचो द्वेष कर. दुस्मनाचो द्वेष कर म्हणून सांगले ऐकला नेंगी कितल्या जाणांनी हांव अनेका घराक भेट दिल्ल्या वेळार म्हाका आयकून विजमीत पावलो भावा भयणीन हांव विजमीत पावलो. पोरच्या ब्रेस्तारा दीस अनेका कुटुंबाक हांव भेट दिल्ल्या वेळार उलयतना तांणी उक्त्यान सांगलें वय फादर आमची आवय आनी आमचो बापय फाटल्या 25 वर्सां जावन ती सांगता नात फादर ती उलयनात फादर. हांवें म्हळें उलयनात आवय सरल्या की ना ती बापायक आनी आमकां सोडून गेल्या फादर ताका पळोवंक नाका तिका उलोवंक नाका तिका फादर. हांवें सांगलें कितें कितें म्हणलें कोणाकी सांगना फादर. म्हळ्यार सर्त कितें तितली दारून जाल्या ती तिका आपणासोच गोव दुस्मान जाला. आपल्यास गोवा कितली वर्सां जावन ती बगसूंक तयार ना. ह्या एकामेका ती बगसूंक तयार ना. तिकाच दोश सोडचे नाका ओ तिका बगसूंक या ती हिका बगसूंक तयार ना. पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर हें तुमी आयकलां पेल्याचो मोग करा दुस्मानाचो द्वेष करा. न्ही आमी तें सुद्दां रावल्या कित्याक देवाची मोग म्हळ्यार देवाची वळख तुका आनी म्हाका आमकां जावंक ना देखून आमी तशेंच उरल्या. पूण देव कितें म्हणटा पूण हांव तुमकां सांगता मोग म्हणलो जेजू क्रिस्ताचो मोग तुका आनी म्हाका कितें सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. दुस्मनाचो मोग करा आणि तुमकां दग दितल्यां पासत दग दितल्यां पासत मागा. हें कश्टांचें न्ही दुस्मनाचो मोग करचो दग दितल्या पासत मागचें बारीक कश्टांचें न्ही. पूण मोग म्हणलो देव तुजें तें म्हजें तें आमचें तें पिडार करता वय तर कुर्सार उमकाळलेल्या जेजून म्हणलीं उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेनात. कित्याक तांणी म्हाका कुर्सायल्ल्यांनी म्हाका कश्टिल्ल्यांनी तुज्या मोगाचो अनुभव जोडूंक ना. तुजो मोग कितें म्हणलें तांकां कळीत जावना. काळोखाची ती उजवाडान नात ती संवसाराची ती दैवीक मोगान नात ती. देखून भाव भयणीनो मोग म्हणलो देव तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत आसा तर जेजू सारकें काळीज आमकां आसता. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ती नेनात. ती काळोखांत आसात. देखून काळोखांत हाजे पयलीं हांवें सांगलां आत्मीक काळोख म्हणली शिकोवन दिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगलां जेन्ना तूं आनी हांव आमी काळोखांत आसता कितले दोळे उक्ते केल्यार आमकां कांयच दिसना. आमच्या मुखार कोण आसा फाटल्यान कोण आसा उजव्याक कोण आसा दाव्याक कोण आसा म्हणलें आमकां कळीत जायना. कितली मोलादीक वस्त खंय असल्यार काळोखान दिसताय सांगा. कितली मेळी वस्त ते तुज्या पांया मळांत असल्यार दिसताय. पूण उजवाडांत आसतना मेळ्ळें कितें बरें कितें मोलादीक कितें उण्या मोलाचें कितें आमकां सारकें दिसता. देखून भाव भयणीनो कोणें तो दैवीक मोग आपणायला ती मात्र दुस्मना खातीर मागोवंक शकतात दुस्मनांक बक्षूंक शकतात. कित्याक तांकां मेळिल्लो मोग दैवीक मोग बक्षी नासतना ह्या राग दवरगी हगेन दवरगी होगडावंक नाका तांकां. देखून जेन्ना तुवें आनी हांवें तो मोग आपणायला त्या देखून तो काल आयिल्लो भाव म्हणालो ना फादर म्हज्या मनांत कोणाय विरोध राग येना कोणाय विरोध कसले वायट चिंता आपणा म्हज्या काळजांत कसलोच द्वेष ना. हांवें सांगलें तुवें आपणायलाय तो मोग सांबाळ. तुवें आपणायल्लो तो मोग सांबाळ. तुका राग ना खंडीत. तूं बऱ्याक पावताय तुवें आपयल्या वेळार येताय तूं कोणाय त्या विशयान तूं कोणाक सांगनाय. देखून तुवें आपणायल्लो तो मोग सांडी नाका सोडी नाका म्हळ्यार ना फादर तो केदिंग जावं सांडिना सोडिना म्हणालो. कित्याक मोग आसल्यार मात्र वय हांव देवासो एकवटला म्हणलें म्हाका समजता म्हणालो तो. म्हणून आमी देवासो एकवटला खंडीत जावन तो मोग तुजें तें म्हजें तें आमचें तें खंडीत तो दिसून येता भाव भयणीनो. कित्याक देवान तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या ताच्या रुपान म्हळ्यार ताच्या सरकेच्या आनी सुरपाच्या वय त्या मोगान आमकां रचला. देखून देव जावन आसा मोग. आता मोग म्हणटाना तो मोग ताणें केवल उतरां प्रकार खाली उतरांनी मात्र सांगून हांगा भाव भयणीनो म्हणटात न्ही सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाचें पत्र म्हणटात. द होली स्क्रिप्चर द होली बायबल इज द लव लेटर ऑफ गॉड म्हणटात. देवाचो खरो मोग ह्या पवित्र पुस्तकांत पहिल्या पानांत हांव निमाण्या पानां पर्यंत तुमी पानां परतून परतून वाचल्यार देवाचो मोग कितलो म्हण आमकां कळटा. कित्याक रचनेंत ऊंच रचन ताणें रचली कोणाक
आमकां ताज्या सरक्याची जावन ताज्या सिरपायाची जावन रसली मात न्ही पूण साबार जाणांक कळीत ना रसले म्हणटाना आमकां एक मनशाची कूड दिल्या म्हण चिंतात कूड न्ही देवाचे सारकें कूड न्ही दादल्याकी कूड आसा बायलेकी कूड आसा स्त्रियेकी कूड आसा तुजी कूड देवाचे सारकें न्ही पूण तुज्या कुडी भितर म्हणजे तुज्या काळजांत आसलो तो मोग जावन आसा देवाचे सारकें तुझ्या म्हणजे आमच्या दादल्यांच्या तशें स्त्रियांच्या आमच्या कुडींत असो तो जीव प्राण तें जावन आसा देवाच्या सारकें उत्पत्ती ग्रंथ 2 वर्स 7 वळ बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 7 देखून पळया भावा भयणीनो परत चॅप्टरान दिस हांवें सांगलें दाखतेर तुज्या कुडीची पिडा सोदून काडटा तुज्या जिवाची पिडा सोदून काडून दी पळया कितलेय पयशे दिया तुजो जीव कसो आसा जिवाक संबंदली पिडा दाखतेर सोदून काडून दी पळया तुझ्या आत्म्याची पिडा खंयचोय दाखतेर सोदून काडून दी पळया तूं हांगा वेताय मानिपाल वेताय हांगा येजेक येताय आनी खंयच्या व्हडल्या व्हडल्या आस्पत्रेक वचून पयशे खर्चून कुडीक कितें पिडा आसा म्हूण सोदून काडटाय पूण तुज्या जिवाची पिडा खंयचोय दाखतेर ह्या खंयचेय मिशीन सोदून काडून दी पळया तुज्या तुवें कितलें भ्यां आसा भिरांत आसा कवजिनी आसा म्हूण खंयचेय यंत्र मिशीन सोदून काडून दी पळया तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत कितलो मोग आसा म्हणलें मेजरमेंट कोणी या संसारांत मेजून दाखोवन दी पळया या तुझ्या मतीन शांती समाधान कितले आसा म्हणून खंयचे मिटर आसा पॅरामिटर या खंयचे थर्मोमिटर आनी खंयचे पीस मिटर या शांती मिटर आसा दाखया पळया एका मनशान कितल्या नमने कितल्या हाजे मेजरमेंट म्हणटा आमी एक काकलो दयामय आसा म्हळ्यार खंयचे कोण सांगूंक शकता देखून देवाचें सारकें म्हळ्यार तें तुजें तें असलें दया माया काकलो तुजें तें असलें शांती समाधान तुजें तें असलो तो मोग मायपास तुजें तें असलो तो उजवाड तुजें तें असली ती भक्त भावाट भरोसो तुजें तें आसली ती दैवीक सकत भाव भयणीनो तुवें ती आपणाय जाय देखून तुजो म्हजो जीव तो जावन आसा ताजें सारकें ताजें तावन तो आयला जीव ऐका तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेसो मनशाक केलो धरणीच्या मातयेसो मनशाक केलो मनशाची कूड धरणीची माती आदिवस म्हळ्यार कॅसेटीन तुमी आयकलां मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती मनशाची कूड दादल्याची या बायलेची मनशाची कूड ग्रेस्तांची या दुबळ्यांची क्रिस्तावांची हिंदुवांची मुस्लिमांची या आनी खंयच्या धर्माच्याची मनशांची कूड माती पूण श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो तो तुजो आनी म्हजो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो हे तुजी कूड देवाचें सारकें न्ही तुजो आनी म्हजो आमचो जीव देवाचें सारकें देखून जीव आपणासो जीव म्हणल्यार देवातावन तुवें आनी हांवें प्राण या जीव जोडला पूण जिवीत जशें जेजूतय जशें बापातय जशें पवित्र आत्म्यातय आसा तें जिवीत आमी जोडल्यार मात्र आमी सांगेत आमी देवाचें सारकें स्वरूप आपणायलां आनी तें जिवीत कितें म्हणलें मोगान भरलेलें जिवीत जुवां म्हणजे 10 वर्स 10 वळ हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक जिवीत म्हळ्यार कितें हांवें जिवीताचो बरोवसो त्या विशयान सांगल्या विशयान तुमकां आयकलां कळ्ळां जियेवचें म्हळ्यार खावचें पियेवचें आनी घडचें आनी आंग भरून भांगर घालचें आंग भरून मुस्तायकी घालची आनी माथें बोर बरें कन्फेशन करचें या तोंडाचें पुरे मेकअप करचें या आनी कितें हेरांक आपणा तें आकर्शण करचें तें जिवीत न्ही तें जिवीत न्ही जिवीत म्हळ्यार तें न्ही जिवीत म्हळ्यार हांव आयलां जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक म्हळ्यार अर्थ कितें मोग म्हळ्यार देवाचो मोग आपणावचो उजवाड म्हळ्यार देवाचो उजवाड आपणावचो कृपा म्हळ्यार देवाची कृपा आपणावची जिवीत म्हळ्यार देवातान जिवीत आपणावचें दया म्हळ्यार काकुळत म्हळ्यार देवातान काकुळत आपणावची दया आपणावची जन्वाय म्हळ्यार देवातान खरी जन्वाय आमी आपणावची सताच्या त्या सत म्हळ्यार देवातान सत कितें म्हळ्यार जाणा जावची जिवीत म्हळ्यार तें जेजू कितें म्हणटा सोर येता फकत सोर येता सोरूंक येता लुटूंक येता विबाडूंक येता नाश करूंक येता पळय ऐका जीवेशी मारूंक येता आनी विबाड करूंक तो येता
हांव आयला पण हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण. आता कसलें जिवीत म्हण चिंतात बरोवन वमतोच्या मापान बरोवन ओमतोच्या मापान तें जिवीत ते मेळो म्हूण. ताणें आपणायलेलें जिवीत म्हळ्यार ताणें आपणायलेलो तो मोग संपूर्ण मोग जेजून आपणायलेली दया माया काकळो देव जेजून आपणायलेली कृपा जेजून आपणायलेली जनवाय जेजून आपणायलेलो उजवाड जेजून आपणायलेली शांती समाधान जेजू तें बरोवन ओमतोच्या मापान जें कितें आसलें तेंच तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय देवाच्या सरक्याची आनी सुरपायाची जावन देवाच्या आमी राजांत आसा जाय देवाच्या मोगांत आमी जिये जाय ಎಂತ जिवीत देखून जेजू आयला त्या मोगाक रुजवात दिव. आमी वचता जुवांस म्हणजे 3रा वचो 16वी बोळ देवाच्या मोगाची रुजवात जावन आसा जेजू. ऐका जुवांस म्हणजे अवस्व 3 वोळ 16 जॉन 3:16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. जेजू थंय तो मोग खरो मोग आमकां दिसता रूप दिसता. देखून आमी म्हळें न्ही गे आतां गायलें तें गीत तावणे तावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केल्लो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो मोग मोग म्हणल्यार देवाचो संपूर्ण मोग परिपूर्ण मोग आमकां दिसता जेजू थंय आनी कोणाय थंय न्ही. देखून हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिलो मदर तेरेसा विशयान. मदर तेरेसा दुबळ्या धाकट्यांची कोटकारांची सेवा करनासतना एकलो हिंदू भाव तिची सेवा पळोवन तिची ती बिरमोत पावची एक बिरमोतीची दिश्ट पळोवन आनी त्या कोटकाराक पिडेस्त तांकां दाखोवचो तो मोग पळोवन तिचे सशीर म्हणालो मदर तूं कितली बरी मदर तूं कितली बरी म्हणून तिका पुगारतना हांव बरी म्हणा नाका म्हणाली. हांव बरी म्हणा नाका न्ही बरी न्ही आसतना तूं अशें करून कशें शकताय. हांव म्हज्या जेजू खातीर करता हांव म्हज्या जेजूच्या मोगा खातीर करता म्हणाली ती. ताका वो भाव म्हणालो खंय कितें तूं जेजू म्हणटाय पळय तो जेजू तुजे तितलो बरो गी तुजे तितलो बरो गी. त्या वेळा ती म्हणाली तशें म्हणा नाका जेजू म्हजे तितलो बरो गी म्हणा नाका म्हज्या वनी कितल्या की चड बरो म्हणाली खंय. देखून आमी म्हणटा न्ही जेजू बोळ्या गोळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या बरो गवळी. देखून पाटी वसा देव कितलो बरो म्हणलें जेजू तें आमकां कळटा. मातेवाच्या वंजलांत 5वा वस्वर मुखार ऐका 40 आनी 5व्या वळीन तावन मॅथ्यू चॅप्टर 5:45 तावन ऐका परत. देव कितलो बरो म्हणलें आमकां तें समजता. देवाचें उतर आमकां सांगता ऐका. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळात म्हूण चिंतात. आमी जेजूक साक्ष दिवंक जायना. आमचो मोग केल्ल्यांचो मात्र आमी मोग करता. आमकां दान दिल्ल्यांचो मात्र आमी मोग करता. आमकां बरें म्हणल्ल्यांचो मात्र आमी मोग करता. कितें बरें आमी आदारता म्हणटा देवाचें उतर. मागीर तितलें सुंकागारी करतात परिजेवी करतात ह्या संवसारचे मनीसय करतात रावडी करतात गुंडाय करतात. खंयच्या गुंडांनी तांकां आनी दुसऱ्या गुंडांनी तांकां मोग दाखयल्यार तांचे मदें कितें जाता एकवट जाता न्ही. सुंकागारी करतात आनी तुमच्या भावांक मात्र तुम्ही सलाम करतात जाल्यार हो म्हजो भाव म्हजो वळखीचो देखून हाका मात्र तांकां मात्र आमी सलाम करता जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ले परी ना त्या दैवीक मोगाक मोग म्हळ्यार देवाक आमी रुजवात दिना आनी अनभवर्ती लेगून तितलें करतात. अनभवर्ती लेगून करतात न्ही. तांकां आनी आमकां कसलो फरक. आमचे हिंदू भाव भयणी हे आमच्या अन्य धर्माचे हर एकले ते तांचो मोग दाखयनात गे हेरांक दाखयतात पूण तांच्या मोगांनी आमच्या मोगाक व्यत्यास कसलो तांचे बरीच आमकां बरें केल्ल्याक आमी बरें करता ना. तुवें आनी आमी दैवीक मोग जोडला जाल्यार आमी कितें करूंक आसा आमकां वायट केल्ल्याक आमी बरें मागूंक आसा आमच्या दुस्मना खातीर आमी मागूंक आसा मात्र न्ही. मुखार ऐका. तर जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरी. पळया न्ही
मोग म्हणलो देव संपूर्ण आणि सर भरो ताजे ते कांयच उणे ना इल्ले मेळे ना सबारपण म्हणटा देवाक राग येता तसलो देव हांव पतयेना देवा थंय राग म्हणलो ना देवा थंय राग म्हणलो क्रोध म्हणलो आसा जाल्यार भाव भयणीनो तो मोग म्हणलो देव म्हणूंक जायना तो क्रोध आमी आपणावसो कित्याक देवाचो मोग करिनासतना देवाचो मोग आपणायनासतना आमी देवसरान आमचो फायदो जोडल्या वेळार आमी देवाचेर बदलाम घालचो देवाक दुसरोंचे हांव सिधा सांगता देव बरो देखून आमी म्हणटा म्हज्या देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनी कर म्हळ्यार मात्र पुरो गे तुजो मुजो आमचो मोग म्हणलो देव सत म्हणलो देव उजवाड म्हणलो देव कृपा म्हणलो देव जन्मय म्हणलो देव शांती म्हणलो देव जीव म्हणलो देव जिवीत म्हणलो देव काकुलतुसो देव कृपेचो देव पवित्र देव सर बरो देखून देवाचे उतर आज तुका आनी म्हाका त्या देवाच्या मोगाक आपणावंक देवाच्या मोगाक आमी भोगूंक आमकां देव मोग सोसनीक सासनीक शाश्वत धर्मार्थ निस्वार्थ खोरो त्याग सॅक्रिफायस असो मोग केवल देवा ते मात्र आमकां मेळटा देखून त्याच मोगान तुका आनी म्हाका ताणें कशें रचलां कीर्तन 8 वळ 5 आनी 6 आमकां सांगता कीर्तन 8 वळ 5 आनी 6 म्हणजे साम 8 verse 5 and 6 कीर्तन 8 वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा तरी पूण तुवें तांकां देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय पळय न्ही गे देवदूतांकां आमी सरी केल्यार आमकांच आमी देवदूतांक सरी केल्यार देवदूतां प्रास आमी इल्लेशें ल्हान केला म्हणटा आमकां देवाचें उतर देवान देवदूतां प्रास इल्लें आमकां सकला दवरलां कित्याक महिमेचो आनी महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय पळय न्ही गे आतां देवदूत म्हळ्यार कोण आमी जाणाव कूड न्ही मासा रक्ताची कूड न्ही देवदूत म्हळ्यार आत्मे देखून देवाचे अनेक सारखे जावन आसा देवदूतांनी तितकेशे ल्हान म्हळ्यार देवाचो तो आत्मो आमच्या कुडींत ताणें घाला देवाचो मोग ताणें आमच्या काळजांत घाला देवदूत संपूर्ण तरान देवाच्या सरक्याचे आनी सुरपाचे स्पिरीट जावन आत्मेन जावन सरकाराजार देवाच्या महिमेंत आसतना आमकां संवसारांत भाव भयणीनो देवाचे सरके आनी स्वरूप आपणावंक कुडींत देवाचो मोग कुडींत देवाचे सरके म्हळ्यार आत्मो कुडींत देवाचे सरके म्हळ्यार उजवाड आमच्या कुडींत देवाचे सरके म्हळ्यार सत नीत कुडींत शांती समाधान देखून देवदूतांक सरी केल्यार आमी तितके सकला कित्याक आनी की देवाचे सरके आमच्या कुडींत बंद आसा आनी आमी जेन्ना तो आत्मो तो जीव तो प्राण आमच्या कुडींत जावन नितळ जावन निश्कळ जावन निर्मळ जावन संपूर्ण काय आपणावन देवाच्या सरक्याची सुरपायची जावन आमी जीवन आसतना आमच्या कुडींतलो भायर वेतना तो देवाच्या महिमेंत आंजा संगी देवदूतां संगी तो एकवटता त्या महिमेंत तो भागीदार जाता देखूनच जेजून म्हळां गे मातेवाच्या वांजलांत अवस्वर 10 आनी वळ 20 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 10 verse 28 मातेवाचो वांजल अवस्वर 10 वळ 20 आनी 8 कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात कित्याक ते आत्म्यांचो जीव काडूंक सकचे नात पळय न्ही गे देखून साबार फुडें आमी भियेता पिडा आयली पिडा तुज्या कुडीक नाश करता तुज्या आत्म्याक नाश करूंक तुजो जीव नाश करूंक सकाळना भाव भयणी साबार फुडें हांवें सांगलां आमी पिडेक भियेता आमी खंय कुडीक मार जालो या आड मोडलें भियेता तेय दीस मोडोंकूच आसा ते दीस कुसोंकूच आसा हे दीस ते पिठो जावंकूच आसा हे दीस ते माती जावंकूच आसा न्ही शाश्वत न्ही देखून कोणें देवाचें सारकें आपणायलां देवाचो मोग आपणायला तो कुडींत कितें केली पिडा म्हणटाना भियेना हांव जाणा सुमार 2 वर्सां जावन आमच्या भावा जिल्सानाची आवय ती आस्पत्र्यांत आसली पूण तिच्या तोंडार कितें संतोष कितले फुडें हांव तिचे खातीर मागोवंक गेला मेळोवंक गेला तिच्या तोंडार कितें परजळ तिच्या तोंडार कितें हांसो
सुकोनी एक पोटी ती पुरपुरोंक ना सुकोनी एक पोटी म्हाका दुखता म्हाका सोसूंक जायना म्हणून थंयच हांवें पळयलां म्हज्या कुटुंबांतली थोडी पिरंगोन पिरंगोन म्हाका मुड्डिता म्हाका चिड्डिता म्हाका उलपाता म्हाका कुचता तिका जाय कूड उरोवंक. कितले जाण आसात आस्पत्रेंत भियान भियान खावचे नासात पूण कोणें देवाक सत मानला कोणें देवाचो मोग आपणायला देवाचे काकळ जोडल्या तो केदाळाय ती केदाळाय खंयच्याय पिडेक खंयच्या अवघडा खंयच्या दुस्माना भियेना कित्याक देवाचे उतार सांगता मोग म्हणलो देव कोणा थंय पिडार करता ताजे थंय कसलेंच भिरांत खावचे न्ही ना म्हणटा देवाचे उतार. 1 John chapter 4 verse 18. जुआंचे पहिले पत्र अवस्वर 4 वळ 18. आता इसरा जर तर तुम्ही खंयच्याय की कोणाय की भियेतात जाल्यार हाजो अर्थ मोग म्हणलो देव तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय ना. ऐका मोग आसले कडेन मोग आसले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग भेन दमडायता. ऐकालें भाव म्हणे एकच पटी सारा तुमकां हांव भियेतांगी हांव भियेलांगी म्हाका खावची आसा गी म्हाका आकांत आसा गी संपूर्ण मोग भेन दावडायता. आनी जेन्ना मोग म्हणल्यार देवाचो म्हाका अनुभव जालो मोग म्हणल्यार देवाची म्हाका वळख जाली जेन्ना सतां दैवीक सतां म्हाका उगडापीन जाली भाव भयणीनो त्या घडयेतून ह्या घडये पर्यंत भे म्हणलें म्हजे कडेन ना. साबार जाण बेश्टोंक म्हाका पळयतात जाल्यार थोडे म्हणटा खंयच्याय की भियेना अहंकार न्ही कितें देवाचे उतार सांगता खंय मोग संपून तारण मोग म्हणलो देव तुजे थंय आसा जाल्यार मोग म्हणल्यार देवाक तुवें स्विकार केला जाल्यार तुवें खंयच्याय की भियोवची गरज ना. सुमारपणे आयकूंक मेळटा हरियपटी येवन जायते जाण सांगतात अशें जालें पाजर तशें म्हळें पाजर पूण म्हाका खंयच्याय रितीन कांयच म्हजें तें आसलो मोग हालाना दलाना या नपयस जायना. तो म्हजो देव मोग म्हणलो देव म्हाका धैर्य दिता बळ दिता म्हणटा हांव आसां तुजे सवे संवसार तुका सांडीत हांव तुका सांडचोना तुजी आवय तुका सांडीत बापाय तुका सांडीत हांव तुका सांडचोना. आयजाया चॅप्टर 49 verse 15. इसायाचो बूक अवस्वर 9 आनी वळ 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात या एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक या बाळकाक विसरात गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना. आपल्या गर्भांत वोट जावन जल्मल्ल्या त्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार आवय जल्म दिले आवय विसरात तरी हांव तुका विसरचो ना. देखून तू तेच देवाचे उतार ऐकून धैर्य घेवन आणि देवाच्या मोगाचो अनुभव करनच नेंगी आमकां ते कंतार दिला. ओ संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत तरी तो न्हय म्हाका. कोणाक देवाचे वळख जावना ती पुरपुरतात ती पिरंगातात ती दुर्सातात ती रडतात ती म्हणटात म्हाका कोणी ना म्हाका सोडला म्हाका जाणला. पण कोणाक हांव आसा तुजे सवय आसा सदांकाळ आसा म्हणल्यार देवाची वळख जाल्या तो मोग आपणायला तो उजवाड आपणायला ती कृपा आपणायल्या ती शांती समाधान आपणायला त्या मनशाक केदींक एकसुरपण निराशपण बघचे ना. कित्याक जेजून म्हणलें ती उतरां जुआंच्या वांजेलांत अवस्वर 14 वळ 18. John 14 and verse 18. जेजून कितले फावटी आपल्या शिसांक सांगलें न्ही भिये नाका देखून सावंत येता म्हणल्यार त्या कोवळ्यांत हांवें तें घडलां भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांया तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांया तळा. भिये नाका कोणे म्हणा ऐका हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. पळया आवय सांडीत बापय सांडीत तुजो म्हणलो भाव सांडीत बहीण सांडीत तुजींत भुरगीं सांडीत
काल सावूंक गेलो एका जाग्याक तांणी म्हाका व्हडलें हँडबिल दिलें अळे अनाथा खातीर न्ही म्हळ्यार भुरगीं भायल्या गांवांत आसात आपल्या आवय बापायक तांकां पळोवंक जायना देखूंक जायना देखून तसल्या आवय बापायक रावच्या खातीर आमी व्हडलें एक येवजण केलां व्हडलें एक बिल्डींग घालून पळयलां असले बिल्डिंगांक घालून आमी तसल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापाय थंयच धाडूंक वाट उक्ती करता निंगे बटला देवाचे उतार दिवन देवाचो मोग आपणावन देवाची काकळूत आपणावन हांवें ताजे तें तिजे तें तांचे तें हर एकल्या तें हांवें म्हजो मोग दाखोवन देवाच्या मोगांत हांवें आसा जंय म्हज्या पेलासो हांवें मोग करी जाय भावाचो भयणीचो हर एकल्याचो मोग करी जाय म्हणलें चिंता पाडच्या बदलाक आज आमी कितें केलां पळय भुरगीं सांडून गेल्यांत तसल्यांची बिरमोत देखून तांकां आमी विंगड दवरया सगळ्यांनी विंगड विंगड दवर न्हू आज कितें जालां तुमी जाणात सख्खें पळोवंक गेल्यार करोडांनी करोडांनी आमी ती व्हडली व्हडली कट्टोनां घालूंक खर्चिता आनी तांतू दवरल्या कडचे लाखां लाखांनी कान घेता मरता पर्यंत तुका पळयता म्हयन्या म्हयन्या इतले हजार हजार बांद तुका आमी वाडटा हांवें कितल्या जाणां भुरग्यांक सांगलां अळे तूं कामार आसाय तुका आवय बापायक वय तुका पळोवंक जायना जाल्यार जावं परत तुका तुजी जबाबदारी आसा बायलेची भुरग्यांची पूण तूं जोडटाय त्या तूं कोणाक एका दुबल्याक एक काम दिल्ल्या बरी जाता तुज्या आवय सांगता एका भयणीक तुज्या आवय सांगता एका भावाक रावय तांकांय आदार मेळटा तांकांय फुडार मेळटा तुज्या आवय की तुज्याच जाग्यार तिज्याच घरांत एक आसरो मेळटा तें करूंक नाका आमकां कित्याक म्हळ्यार मोग म्हळ्यार देवाचो आमकां अनुभव जावना त्या मोगांत आमी एकवटोंक ना देखून आमचो पुरो आर्टिफिशियल मोग आमचें रिलेशनशीप आर्टिफिशियल जालां भावा भयणीन देखून तो खरो मोग कितें म्हणलें देव आमकां दाखयता अपोस्तलांच्या कृत्यांत अवस्वर 10 वोळ 30 आनी 5 आनी 30 आनी 6 Acts of the Apostles chapter 10 verse 35 and 36 कितें म्हणटा आयका तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें देखून सांगचें नाका ओ ताका देवाचो चड मोग मेळ्ळा म्हाका मेळोंक ना भावा भयणीनो देव पक्षपाती न्हय तुकाय म्हाकाय हर एकल्याकय तो आपणाचो मोग असो उक्त्या हातांनी दवरून रावला आमी ताजे सयसून वचूंक जाय ताका स्विकार करूंक जाय ताका आपणावंक जाय ताका सत्मानूंक जाय मुखार जो कोण देवाक भियोन चलता कोण देवाक मानता तशें कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता कोण देवाक मानता तसलें सारकें आसा तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार खंयच्याय वंशाचो गरीब जावं दी ग्रेस जावं दी दुबळो जावं दी शिकपी जावं दी अशिकपी जावं दी ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो ह्या धर्माचो त्या धर्माचो कोणी तो जावं दी देवाक मानवाता ताजे थंय येवन देव बिडार करता देखून मनीस जाल्यार तुवें आनी हांवें ते सारकें आपणायचें मनशा थंय देवाचो मोग आज आमी जाती कातीच्या नांवान धर्माच्या नांवान कुळयेच्या नांवान पंगडांच्या नांवान आनी खंयच्या राजकीयाच्या नांवान आमी झगडटा न्ही आमी सगळ्यांक विंगड केला न्ही केवळ तो दैवीक मोग दैवीक सता दैवीक उजवाड दैवीक कृपा दैवीक दयामया काकळूत मात आमकां सगळ्यांक लागीं हाडूंक शकता देखून सरकार आमकां आपणावचें सरकार आमकां एकवटावचें त्या मोगान सरकार मनीस जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें भुरगीं जावन जिवंक फाव करचें देवाच्या त्या दैवीक मोगान भावा भयणीनो देखून तो मोग आमचे थंय आसा जाल्यार आमी वाचता त्या मोगाक खरी रुजवात आमी वाचता कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 13 वोळ 7 ते 10 मोग खरो मोग कितें म्हणलें देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता आयका 1 Corinthians chapter 13 verse 7 to 10 कोरिंथकारां पयलें पत्र अवस्वर 13 वोळ 7 ते 10 मोग सगळें सोसून व्हरता मोग तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा मोग खरो मोग आसा जाल्यार कितेंय जावं दी पिडा आयल्यार आमी सोसून व्हरता कोणी कितें म्हळ्यार आमी सोसून व्हरता कोणी तुजें नांव पाड केल्यार आमी सोसून व्हरता कोणेय तुका लागाड काडूंक पळयल्यार आमी सोसून व्हरता कित्याक खरो मोग वास मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सत मानता मोग सगळें सत मानता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता म्हळ्यार न्ही देव मोग म्हणलो देव तुजे थंय आसा जाल्यार बरवसो देवाचेर तुका बावार्थ देवाचेर तुका पातयेनी देवाचेर तुका मात्र न्ही खंयची परिस्थिती येवं दी तो मोग तुजे थंय आसलो मोग तुका तो सांबाळून व्हरता सोलोवन व्हरता आनी मोग सगळें सोसून व्हरता मोग खरो मोग दैवीक मोग आसा जाल्यार पिडा येवं दी आनी कितें येवं दी अनवरां येवं दी अवघड येवं दी दुस्मान येवं दी कोणी कितलो गाळी येतल्यार
मोग केदींच सराना मोग सराना मोगाक प्राय ना भावा बहिणीनो देखून म्हणतात न्ही आमची मालगणी मोग कुड्डो म्हणून मोग कुड्डो म्हणटात न्ही की मोग सराना कित्याक मोग जल्माना मोग मोराना मोगाक अंत ना संसार अंतरता पृथ्वी अंतरता मनशान केले सर यंत्रां नासावन येतात पण मोग म्हणलो ससनाक बाळता मुखार ऐका प्रवाद यांचे उलोवणे अखेर जातले विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले सगळं समाप्त जातले व्हडले कट्टोना मंचे व्हडली योजनांचे सगळे समाप्त जातले पण निमाणे उरतले कस देवाचे राज बांदूंक तुका आनी म्हाका आमच्या हातांत जाय एकच हातेर मोग फाटल्या दिसांनी म्हाका गोंयांत हांव न्हू तो व्हडलो सुपर फास्ट रेल्वेचो इंजीन कितें म्हणटा ड्रायव्हर जावन आसलो सुपर फास्ट राजधानीचो इंजीन ड्रायव्हर जावन आसलो तो देवाच्या सेवेंत आसा भाऊ ताणें म्हाका बरो बूक धाडला आनी तो बूक वाचूनच आसा फाटल्या दिसांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान पवित्र आत्म्याच्या फळा विशयान आनी थंय भावा DJ दिनकरान देवाच्या मोगा विशयान असलें वर्णन केलां ते वाचता सांगलें म्हाकाय समजलें वय आधुनीक काळार यंत्रां आमकां गरजेचें न्ही आधुनीक काळार मनशांची जाणवाय आमकां गरजेचें न्ही आधुनीक काळार आमकां वो संवसारांत जाल्लें वटपण तें गरजेचें न्ही आधुनीक काळार चड गरजेचें भाव भयणीनो मनीस आजकाल पयशांक मात्र लेखता मोग म्हणलो लिपला मोग म्हणलो धांवला देखून आज पयशांक मात्र मोल बांदला सगळ्यांनी पयशे आसले जाले मोग म्हणलो ना देखून आज आम्ही सेवा करतानाय म्हाका थोडे फाटी देवाच्या मोगा विशयान इतलें समजणे आसल्या पर्यंत थोडे फाटी तरी मेळोंक आयिल्ले आनी म्हणटात फादर फीस कितले तुमचे म्हाका एक फाटी सांगताले आमी फिजा खातीर हें काम करचें जाल्यार देवान कित्याक आमकां ही जाणवाय दिजे देवान कित्याक आमकां ही देणी दिजे थोड्यांनी म्हणलें आसा हे पयशां खातीर करता म्हणून पयशां खातीर असलें काम करीचें जाल्यार कित्याक दुसरे आमगे पयशे करचे कितली बिझनेस नात देखून भावा भयणीनो देवाच्या मोगा कोणा वरवीं मोल बांदूंक जायना जेजून दाखयल्या त्या मोगा कुर्सार तुका आनी म्हाका सगळ्या मनशां कोळा दाखयल्या मोगा कोणाय वरवीं मोल बांदूंक जायना कित्याक मोग सराना मुखार ऐका जाणवयेची देणी नपयस जातली सकड नपयस जातलें जाणवायची देणी तुजी तालेंतां आज बरेंकन नाचताय बरेंकन फर्स्ट प्राइज मेळ्ळें पुरवां रिटायर जाताय खंय गेलें तुजें देणें सो ते वळीन तावन सवी वळ म्हण आसा देवाचें उतार कितें म्हणटा मोग म्हळ्यार कितें म्हणल्यार आमकां देवाचें उतारच सांगता दैवीक मोग कितें जावन आसा ऐका मोग सोसनीक जावन आसा देवाचो मोग सोसनीक तुका राखोवन रावता तूं आतां गेलोय म्हणून सांडून गेलोय म्हणून तो तुका केणी ना वेचीक पुताक राखोवन आसल्या बापाय बरी देवाचो सोसनीक मोग तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर हर एका पातक्या खातीर राखोवन आसा सोसनीक मोग दयाळ तुवें कितलेंय खालें वायट केल्यार तूं फाटीं देवाचो शेताना ताजो मोग दयाळ शिकयता बुध म्हणना आरोन धरता वेंगेन धरता पटलून धरता आनी मोग मोसर करिना खरो मोग दैवीक मोग कोणाचो मोसर करिना हांव ह्या सांगता ह्या दैवीक मिसावांत फाटल्या 16 वर्सां जावन कितलें बरेंपण आनी म्हजे सांगता कोण आनी की हें काम मुंदर सुनवरता तांचे विशयान चिंतन हांव देवाक अर्गां दिताना एक कांयच मोसर म्हणलो मोसर खाली संवसाराक संबंध जाल्ल्या विशयान मात न्ही तो वट जालो तो गिरस्त जालो ताका आस्त जाली ताजे नवें घर जालें ना दैवीक मिसावांत मोसर म्हणलो ना हर एकांत आमी देवाक अर्गां दिजे आज ताका मागूंक तुवें शिकयलें आज ताका भावार्थ दिलोय आज ताका बरवसो दिलोय आज ताका पातयेनी दिले आज ताका उर्बा दिली हे पळयतना दैवीक हांव निजाय की देवा थंय संतोश पावतना लाखांच्या लोकांक आज जिवीत मेळ्ळें धैर्य मेळ्ळें उजवाड मेळ्ळो मोग मेळ्ळो शांती मेळ्ळी कुटुंबांत एकवट मेळ्ळो एकामेकां मेळ्ळी पयस गेल्ली सांगता आयली हें चिंतना आनी की चड आनी चड देवाच्या सेवेंत आमकां उर्बा उमेद वाडटा सडटा मोसो रूप जाना भियेनाकात मोसो रूप जाता कोणाक हांवें ताजे वरनी बरें गायचे हांवें ताजे वरनी बरें उलयचें हांवें ताजे वरनी चड जाणांक आपणायचे म्हज्या फाटल्यान लाखांनी येचे ताज्या फाटल्यान 100 जाणांनी वचप हें पळय मोसराचें काम हें पळय मोसरांचें काम आनी देवाच्या मोगान आमी करतना हर एकल्या कितल्या जाणांक तें बरेंपण मेळटा आज ह्या थोड्या कुटुंबांक तरी बरेंपण मेळ्ळें आज ह्या 100 जाणांक तरी बरेंपण मेळ्ळें आज इतल्या जाणांक धैर्य मेळ्ळें तें चिंतून आमी संतोश पावपाचे भाव भयणीनो देखून खरो मोग मोसोर चिंतिना आपलीच बडाय उलयना मोग बाडाय उलयना संवसारी बाडाय उलयना हांवें बांदलें हांवें केलें पळया कारबार पळया बाडाय न्ही बाडाय उलयचे हांवें तुमकां सांगलां
हा कितल्या जणांक देवाची वळख दिवन कितल्या जाणां देवाचो शेडले कितल्या जाणां देवाचे राज आमी तांकां बगूंक जोडूंक फाव केले हे आमी चिंतून आमी खऱ्या मोगान वावरूंक जाय आनी हंकारान बरो ना अहंकार बरो ना मुझे हांव म्हाका म्हणलें चिंताप ना दैवीक मोगांत मोग मर्यादे विणे चलना आणि मोग हेरांची मर्याद काडिना मोग हेरांची मर्याद लुटिना ताजे नाव पाठ करना हांवें नाव जोडीचें म्हण चिंतना कित्याक मोग खरो मोग आसलें कितें करता ऐका स्वंत आदाय सोदिना स्वंत आदाय सगळ्यांचें बरेपण खरो मोग मनशाकोळाचें बरेपण खरो मोग केवळ क्रिस्तवांचे केवळ आमच्या पंगडाचे केवळ म्हज्या सांगात आसल्यांचे न्ही खरो मोग दैवीक मोग सगळ्यांचें बरेपण शेजारच्यांचे कुटुंबाचे आणि वाड्याचे इगर्जेचे आणि असल्या दुसऱ्या भाऊ बहिणी सगळ्यांचें बरेपण आसता खरो मोग आणि रागार जायना अपकार मनान दवरिना कोणाचो अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना आणि अन्याय पळोवन ताका अन्याय जालो कोंद पाप तिंद परिहार केल्लें कर्म खा म्हणून ताका अन्याय जालो म्हणून वा वा म्हण ताळयो पेटयना देखून खरो मोग निज मोग ताका अन्याय जाताना जाल्यार ताका अन्याय जावं नजो त्या भावाक त्या भयणीक हांकां अन्याय जाताना तूं वगैरे रावा नाही खरो मोग तो अन्याय दाखोवन दिताय देखून तो देवान ताच्या प्रवाद्या मुखांतर तसलो अन्याय जाताना ताजो मोग दाखयलो मोजे मुखांतर जोशुवे मुखांतर आरोना मुखांतर प्रवाद्या मुखांतर वचून इजाय मुखांतर जेरेमिया मुखांतर धैर्य दिलें तांकां आनी सगळ्यांक की कोण अन्याय करता तांकां सांगलें अन्याय करताय लुटताय हेरांचे जागे हेरांची घरां हेरांचे तूं बसून खाताय काम केल्लें करी कुल दिनाय अन्याय दाखोवन दिलो देवान खरो मोग अन्याय करिना बदलाक अन्याय बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता सता खातीर सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता देखून भावा भयणीन खरो मोग सत उखलून धरता खरो मोग सता खातीर झुजता खरो मोग तसल्या मोगाक तुवें आनी हांवें आमी आशेस जाय तसलो मोग आमी जोडला तर भाव भयणीनो तूं आनी हांव आमी एक सुरी न्ही निराश जावची गरज ना आमी खंयच्याकी भियोवची गरज ना खंय सर्व मोग आसा थंय तर भें म्हणलें ना देखून आज देवाचो मोग आमी आपणावन आमी आमच्या जिवितांत धैर्यादीक जावया आमी तें जिवीत जोडून आमच्या भावा भयणी जोवें तें वांटून घेवया आनी निस्वार्थ तरान हर एकल्याचें बरेपण आशेवन जिजून कशें तो मोग दाखयलो तसो मोग मदर तेरेसान कसो मोग दाखयलो तसो मोग संता भक्तांनी कसो तो मनशा कोळाक दाखयलो तसो मोग आमी दाखोवंक देवाचो आदार आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुजो मोग विचित्र मोग तुजो मोग पवित्र मोग तुझो मोग रुचीक मोग तुझो मोग स्वादिक मोग तुझ्या मोगाक हांव थानेला सोमिया तुझ्या मोगाक हांव भुकेला